न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटात ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी नियाळ घेवपाक गौरीशा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। गौरीश, टास्क फोर्स समिती म्हटल्यार कृती दलाचो जो अहवाल आयल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन तांच्यांनी दाखयल्यो। ह्यो कृती दलान ज्यो कितें त्रुटी दाखयल्या त्यो मुख्यमंत्र्यान सांगला की ह्यो त्रुटी बेगिनांतल्या बेगीन आमी ती पयस करतले। त्या खातीर नवो टेंडर काडटले, पूण काम जें आसा तें पयलींच्याच आदल्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेतलें आणि ह्या खातीर तेजे कडल्यान एकूय रुपया घेवचे ना। आनी हें सगळें काम जाले उपरांत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्ट करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा। सो कला अकादमीच्यो ह्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो आतां बेगिनांतले बेगीन सारक्यो जातल्यो अशें म्हणपाक हरकत ना। आनी दुसरी बातमी अशी आसा की जे स्ट्रीट प्रोविडन्स काल आंदोलन केलें तांकां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांचो जो कितें निधी आसा तो ह्या एका आठवड्यांत तांकां दिवपाचें आश्वासन दिलेलें आसा, म्हणून तेंचें मातशें समाधान जालेलें आसा। अश्यो 2 बातम्यो सद्या आसात। थँक्यू गौरीश। थंय दुसरी जी बातमी ती म्हणजे मडगांव रावंड फोंड हांगा फ्लॅटाक आतां उजो पेटलेलो आसा। तो उजो कसो लागलो आनी कित्याक लागून लागलो हाचें कारण मात स्पश्ट जावं ना, पण उजो पालोवपी दळाचें अशें म्हणणें आसा की शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो असो तेंच्यांनी अदमास उक्तायला। तशेंच ह्या उज्यान जे घरांतलें जें सामान आसलें बेडरुमांतलें सामान तें लासून काबार जाल्लेलें आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी संजना कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। संजना, कोडले दाबाळच्यान एक दुख्खद बातमी आयकुपाक येता। थळाव्यांक एका सुकिल्ल्या व्हाळाच्या पात्रांत मेल्लो गवो सापडला। व्हाळांत तो उदक पिवंक गेल्लो तेन्ना चिखलान पांय मोंगरून एक वेळ गव्याक मरण आयलें आसूं येता अशें थळावे सांगतात। हे विशीं सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। तशेंच फातोर्डा पावसा पयलींच्या कामांक सध्या सुरवात जाल्या। उदका स्त्रोत खात्या वतीन शुक्रारा जिल्लो न्यायालया समोर आशिल्ल्या व्हाळांतलो चिखल काडपाचें काम सुरू जालें। ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार सरदेसाय हाणें मडगांव पालिकेचेर टिका केली। मडगांव पालिका पावसा पयलींची कामां करपाक पुराय अपेसीत आसल्या। 4-5 दिसां खातीर पालिकेन फकत 8 कामगारांची वेवस्था केल्या आनी ही वेवस्था अपूर्ण आसा। ताका लागून गोवा फॉरवर्ड पार्टी आतां फुडाकार घेवन सगळ्या प्रभागांनी पावसा पयलींची नितळसाण करतली म्हूण फातोर्डेच्या आमदारान सांगिल्लें आसा। हे खातीर तांच्यांनी हेल्पलायन नंबरूय जारी केल्लो आसा। हे विशीं सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। थँक्यू संजना सांगल्या ती बातमी मुजरत तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे आतां सध्या गोंयांत बदल्यो आतां सुरू आसा। आतां गोंयच्या प्रशासनान आतां सध्या व्हडली जी बदली जाल्लेली आसा। IAS अधिकारी यतींत IAS अधिकारी जशे IPS अधिकारी आहा तेंच्यो आतां बदल्यो जाल्यो। तशेंच गोंयासान थोड्यांच्यो IPS आनी IAS आसले तांकां दिल्ली धाडिल्लेले आसा आनी थोडे जे दिल्लीचे आसा तांकां दिल्ली आनी तशें हेरांतले आसा तांकां गोंयांत आतां धाडले आसा। ही जी बातमी तुमी मुजरत सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या, 70 केरीच्या चेकपोस्टाचेर वाळपय पुलिशेन बेकायदेशीर गोमांस आयज जप्त केले। बेकायदेशीर गोमांसाची तस्करी करपाच्या प्रकरणांत पुलिशेन कर्नाटकांतल्या 2 दुबावितांक अटक केल्ली आसा। तशेंच केप्यां शिरवय वाठारांत चलयेचेर फाटल्या सोमारा चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणांत केपें पुलिशेन दुबावीत आरोपीक अटक केला। ताचे अनंत कदम अशें ह्या अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा। अनंत हाका केपें पुलिशेन सांगली महाराष्ट्रांतल्यान धरलो। तशेंच तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार काँग्रेस सरकाराच्या काळांत वीज खात्यान ज्या मिटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामाक दिल्ले ते अजून मेरेन
कंत्राटाचेरूच आसा. आमी ह्या मिटर रिडरांक आतां कायम स्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्लें आसा. आनी चवथी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिलें म्हूण गोंयांत कांय परिणाम जावचो ना हो NIOचो वादग्रस्त अहवाल मुख्यमंत्र्यान खंय अजुनूय वाचूंक ना. अहवाल वाचता आनी उपरांतूच ताचेर आपली प्रतिक्रिया दिता अशें मुख्यमंत्र्यान आयज सांगिल्लें आसा. ह्यो सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळयात. थँक्यू ऐश्वर्यान सांगले जे जितल्यो बातम्यो तुमी मुजरत CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आनी एक जी अशी घडणूक म्हणजे कुंकळ्ळे नगरपालिकेचो सर्वर आसा तो आतां सद्या डावन पडलो आसा. हे सुमार 2-3 म्हयने जालो हो जो सर्वर आहा तो डावन आसा. आनी थळाव्यांचे थळावे अशें सांगता की तांकां जो कर भरपाचो आसा तो ह्या सर्वर लागून तांकां भरपाक मेळना. आनी तशेंच ताका लागून तांकां समज ही डेट जावन गेली 2 म्हयन्याची समज डेट जावन तांकां एक्स्ट्रा फीज थंयसर भरची पडटली अशेंय तांच्यांनी सांगलां. ताका लागून तेंच्यांनी ह्या विशीं जेन्ना थंयसरलो जो चेअरपर्सन आहा ताका विचारलें आनी चेअरपर्सना कडेन हाची जाप नाशिल्ली. तेणी तांकां सारकें सांगलें. तेवून तेंच्यांनी नगरपालिकेचेर तिडो उक्तायल्ली आसा आनी तेंच्यांनी अशी मागणी केली बेगोबेग हो जो प्रश्न आहा तो सुटावो करचो. तशेंच हेर बातम्यांक लागून गोमंतक टीव्ही सबस्क्रायब फॉलो करा. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव ऐश्वर्या खुर्जयकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.